देवा तूच बरो रस्ता मोसो तरी करो सगळ्या काळजा मोगू तुझो हावे सदांच करूं फावो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोसो केला म्हाका रस्तो म्हाका पोसलो हरी मोसो अप्रासस्तो येको दाखलो येतो राखलो मोगाक देवा तुझ्या रक्ता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या रक्ता काळीज मोजे तुका दिता तुझ्या रक्ता तुझ्या मासा म्हाका पोसता मोडा मोगाक मोजे खातीर कुसार मेलो सदा दायची म्हाका केलो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता खूब मोगाळ अमृत जेसू तुझे मुखार सरपडता तुका आराधन करता तुझी अखंडीत कृत्यांनी आळता तू सर्गी बापा असो पूत सडवणदार मनशा कुळा असो आणि परवोसो आमार जिवीत असो उपकारी मनान आणि आराधनाच्या स्पिरितान तुझे समोर आम्ही आसाव सुमिया
तो थोडो वेळ बहु पवित्र वेळ तुझे समोर फळादीकपणी करसूंक म्हाका फावो कर. काळजाची जडाय म्हजी हांव तुका भेटून दिता. व्यक्तित्वाची बाडाय हांव विसरून सोडता आनी तुका म्हज्या सोम्याक हांव एकवटता. काकुळतीच्या सागोरा मुखार सडवून धरा. मुझेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. म्हज्या मागण्यांक तूं खान दी. तुझ्या दैविक स्पर्शान ह्या घडये ह्या पवित्र वेळार म्हाका आपडू. म्हाका तूं खूण कर. म्हाका शक्तिवंत कर. म्हाका बळवंत कर. तुझे थावन मेकळे करच्या सर्व संगती थावन म्हाका अलग दवर. अशें हांव तुजो जावन जियोंक म्हाका फावो कर. हे मागणें हांव करता सोम्या तुझ्या पवित्र नांवान. आमेन. मोगाचनो थोडो वेळ आमी मौनपणान बसया. आमचे समोर आसच्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक मौनपणी आमी आराधन करया. खरोच तो ताचे अचेरपण आमकां दिवन आसा. कणवळ्याची दिश्ट आमचेर तो लावन आसा. आमची दिश्ट ताचेर कंचोवया. ताच्या दिश्टीक आमची दिश्ट आमी मेळोवया आनी हो वेळ पवित्रपणी करसूंक आमी प्रयत्न करया. मान होगळीक महिमा आराधन फावो जाल्लो आमचो सोमी आमचे समोर आसा. मोगाचनो आमच्या आराधना मुखांत्र ताची वडवीक सडाना. बगार आमी करच्या आराधना मुखांत्र आमचे थंय ताची काकुळट वाडटा. ताची कृपा आमकां लाभता. असल्या कृपेवंत सोम्या समोर आमी आसाव. संतोष आमी पावया. आनंद आमी बगया आनी ताचे तावन वळची ती कृपा आमची करूंक ह्या घडी आमी प्रयत्न करया. सोम्याचें आराधन करूंक आमची जबाब जावं दी. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. 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 सर्गीचो दळबार सांडून संवसाराक आयिल्ल्या जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. मनशा कुळाच्या मोगाचें बलिदान भेटयलेल्या धन्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. खुर्सार मरून पातकाचेर जैत वेल्ल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. पवित्र कुंभारांत आमच्या काळजांत बिडार केलेल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. सर्गीचे गुट आमकां परगट केलेल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. आमच्या कश्टा आकांतांनी बरवशा किराण फांकयलेल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. मोगाचो साक्रामेंत आमकां दिल्लेल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. शांतीचे दूत जावंक आमकां आपोवणें दिल्लेल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. आमच्या आत्मीक जिणेचो वयस जाल्लेल्या. मोगा एकवटाचो फागर आमचे थंय रचलेल्या. बावार्थी जिवीत आमकां फावो केल्लेल्या. देखी बरीत जिणेसाली मुखांत्र जिविताची वाट शिकयलेल्या. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेसू. आमच्या काळजा गुंडाये तावन आमच्या सोम्याचें आराधन आमी करया. गिता मुखांत्र सोम्याची स्तुती आमी करया. सोम्याचें आराधन आमी करया आनी गावया गीत आयल्या हांव बापा तुजे चरणी.
आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 तुराया मोगळीष्ठा करता स्तुती आराधन जेसुराया मोगळीष्ठा करता स्तुती आराधन जीवदासा आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार जीवनासा आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रत्या परक्लिता करता स्तुती आराधन पवित्रत्या परक्लिता करता स्तुती आराधन आत्म्यात रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार आत्म्यात रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 मोगाचनो सोम्याचे आराधन आमी केलें ताची स्तुती वाखणी आमी केली या पवित्र थळार आज आमी आयिल्लेले आसात आमी हांगासर येता आसतना जायती आमची मागणी जायते आमचे इरादे जायती आमची देसावां आमी घेवन आयिल्लेली आसात जायत्यो गरजो आमकां आसात आमचो सोमी आमचे मागणे आयकोंक आयतो जाला तो आमकां खाण दिता
आमची मागणी तो आयकता. जें कितें आमकां गरज आसा, जें कितें आमकां जाय, जें कितें आमी ताचे लागीं मागता तें आमकां तो दिता. देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकां जावच्याक आमकां आपोवणें आसा. आमचो बरवसो आमच्या सोम्यातय तो आमकां केदेंकच निराशी करिना. ताचे आपोस्तल, ताचे शिस निराशी जाले जाल्यार तांचे थंय बरवशा किरण ताणें फांकयलें. पुनर्जिवान तो जालो आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान बरवशा किरण अख्ख्या संवसाराक ताणें फांकयलें. तस सोमी आमचेरी आपली दिश्ट तो लावन आसा. आमकांय बरवशान बरोवंक तो आज आमचे समोर आसा. तर ह्या घडये जे कितें मागणी ते सावां गरजो आमी घेवन आयलेलीं आसा त्यो आमच्या मोतीक आमी उडासा काडया. आमचे समोर आसच्या सोम्या समोर आमी ते उसारन सांगया. तो आमची मागणी आयकता, आमकां तो आयकता. ह्या बरवशान आमी ताचे लागीं मागया. दिंबी घालया. आमचे समर्पण आमी ताका आमी करया. आमचे पैकी थोडीं एकसूरपणान जियोवन आसात. एकसूरपण ते जावंक पुरो वेगवेगळ्या रितींचे, जावंक पुरो जिणये सांगातिनेच्या मरणा वरवीं वेगळ्या सारा वरवीं ते बगोवंक आमकां मेळचे. जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांनी आमकां पयस केल्लेले, जावंक पुरो आमच्या आवय बापायनी आमकां सांडलेलें एकसूरपण, जावंक पुरो तें एकसूरपण आमच्या कुटुंबादारांनी आमकां पयस केल्लेलें, आमचे लागीं उलय नासतना रावलेलें, आमकां एकच एक अवकाश दिवंक नातलें, बक्षाणें मागोवंकी आमकां अवकाश करून दिवंक नातलें. कुटुंबांत आमी जियेत हांव जावंक पुरो, पूण कुटुंबांत सांदे आसात जाल्यारय साबार पोटी आमी एक सुरी जाता. तर मोगाचेनो आमची जाप जावं दी. सोम्या म्हजो सांगाती जा, सोम्या म्हजो सांगाती सा, सोम्या म्हजो सांगाती जा, सोम्या म्हजो सांगाती सा, एक सुरपण म्हाका दोस्ताना, सोम्या म्हजो सांगाती सा, म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हणलें बोगाप म्हाका उदेताना, सोम्या म्हजो सांगाती सा, भुरग्यांनी म्हाका पयस करताना, सोम्या म्हजो सांगाती सा, कुटुंबादारांक हांव जडाय जाताना, सोम्या म्हजो सांगाती सा, लग्न बांद जियोंक हांव सुकताना, सोम्या म्हजो सांगाती सा. वेगवेगळ्या संदर्भांनीच आमी एक सुरी जाल्लेलीं आसा. सोमी आपलें सांगातपण आमकां बसयता. कोणें तुका सांडलें जाल्यार हांव सांडचो ना म्हणलो सोमी आज आमकां ताचें सांगातपण बसयता. हांगासर आमकां बगोवंक मेळचें हें सांगातपण आमी आपणावया. आमच्या जिवितांत आमी हें सांगातपण बगया. आमच्या समाजांत, आमच्या कुटुंबांत जायतो जण वेगवेगळ्या पिढे नेमती कश्टोन आसा. थोडे जण हांतुळणार आसात, थोडे जण आस्पत्रेंत चिकित्सा जोडन आसात. तांचे पासत आमी मागया, तांचो उडास आमी काडया. पिडा ती जावंक पुरो मोतीची, पिडा ती जावंक पुरो कुडीची, पिडा ती जावंक पुरो नाना तरांची. सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आपल्या परगट मिसावा वेळार वेगवेगळ्यो पिडा गूण केल्लो सोमी आमकांय आज गूण करूंक तो आशेता. आमी ताचीच भुरगीं, ताचीच परजा. तो आमकां पवित्र करता, आमकां गूण करता. आपल्या दैवीक स्पर्शान तो आमकां आपणूं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आनी आमची जबाब जावं दी. सोम्या बरी भलायकी तूं दी, सोम्या बरी भलायकी तूं दी. नाना तराच्यो पिडा उपजतना सोम्या बरी भलायकी तूं दी. पिडा आमचें जिवीत विरताना सोम्या बरी भलायकी तूं दी. पिडे निमती मनीस अस्कत जाताना सोम्या बरी भलायकी तूं दी. चिकिता जोडची छाती नातल्या वेळार सोम्या बरी भलायकी तूं दी. वकात मरगायेचें जाताना सोम्या बरी भलायकी तूं दी. पिडा कुडींत विस्तरतना सोम्या बरी भलायकी तूं दी.
मोगाचनो ह्या दिसांनी आमची भुरगीं आपल्या अंतीम परीक्षेक तयाराय करन आसात. थोडी एग्जाम बरोवन आसात. तांचो उडास आमी काडया. जें कितें भुरगीं शिकतात तें बरे तरान मोतीन जिखून दवरूंक आमचो सोमी तांकां फावो करून दी. तांची गिन्यान वाडोवन दी. तांची जणवाय वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. जें कितें शिकतात तें मोतीन जागोवन दवरून परीक्षेंत बरें करून बरोवन बरें फलितांश तांकां मेळच्याक ह्या घडी आमी तांचे पासून आमी मागया. जायतीं जाणां आमचे युवक युवती तरणाटी आपलें शिकाप संपोवन कामाच्या सोदनेर आसात. तांचो आमी उडास काडया. बरें शिकाप तांणी जोडलेलें आसा. बरें फलितांश तांणी आपणायलेलें आसा. पूण बरें जोगतें एक काम मेळच्याक कश्टोवन आसात. निराशेतीं जाल्यांत, कांगलतीं जाल्यांत, काम मेळनासतना जिणेंतलो भरवसो तांणी सांडलेलो आसा. तर तांचो उडास काडया. तांकां सोमेस्तांक आमी सोम्याक समर्पण दिवया. बरें काम अशें तांकां लाबों दी म्हणून तांचे पासून आमी मागया. जायतीं जाणां आमचे युवक युवती कुटुंबां बेस स्विकार करच्याक आशेतात. पूण जगतो जिणे सांगातीन मेळनासतना कश्टोवन आसात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो उडास काडया. तांचे पासून आमी मागया. थोडीं आमच्या कुटुंबांत आसात तीं जावंक पुरो. थोडीं आमच्या शेजारा आनी हेर आमकां कळीत आशिल्ल्यां पासून ती आमी मागया. सवार काजारी जोडी एक भुरग्याच्या देण्या पासलो तो आशेवन आसात, मागोन आसात. तांचो उडास आमी काडया. भुरगें देवाचेंच देणें. हें देणें आमचो सोमी ह्या जोड्याक फावो करून दी. जायते पावटी गर्भ रावनासतनाय कश्टोवची जायतीं जोडीं आसात. तांचे पासून ती आमी मागया. तांच्या आशे प्रमाणे भुरग्याचें देणें आमचो सोमी तांकां फावो करून दी. ह्या घडये तांकां आपडून दी म्हणून आमी मागया. जाग्या खातीर, आस्ती बदका खातीर झगडे करची जायतीं कुटुंबां आमचे बोवारी आसात जावंक पुरो. मोगाच्यान तांचे पासून आमी मागया. आमचो सोमी तांची मोत उबूज वाडोवन दी. राजी संदना निमती तांणी एक जावंक आनी बरो एक निर्धार घेवन मोगान जियोंक आमचो सोमी तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सबार वायट सवयांक बली जाल्ले, वायट सवयांचे गुलाम जाल्ले आमचे भाऊ भयणी आमचे बोवारी आसात. तांचो उडास आमी काडया. तांचे पासून आमी मागया. वायट सवयो जावंक पुरो अंतरजाळे मुखांत्र, वायट सवयो जावंक पुरो आमाल पियोवणे, मादक द्रव्या मुखांत्र आनी नाना तराच्यो वायट सवयो जावंक पुरो. सोमी ह्या आमच्या भावा भयणींक ह्या दुश्ट शक्तींतले निवारून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. जायते जण कृशीक आपलें भेळें, आपलें तोट वांचोवंक उदक नासतना कश्टोवन आसात. तांचे कृशेक जाय पुरतें उदक वेळा वेळार पावस सोमी फावो करून दी म्हणून तांचो आमी उडास काडया आनी तांचे पासून मागया. कोर्तीच्या वाटेर आसच्या आमच्या भावा भयणी पासून मागया. राग हगे मोसोर सांडून एकामेकाक विशय इत्यार्थ करून जियोंक सोमी तांची मोत उजवाडून दी म्हणून आमी मागया. सबार जण आवय बापय आमच्या भुरग्यांनी आमच्याच धर्मा भितर लग्न जायचे, काजर जायचे म्हणून आशेवन आसात. पूण ह्या प्रस्तुत दिसांनी हेर धर्मांच्या चल्या लागीं काजरां सोडूनच आसात. तर तांच्याय ह्या इराद्या पासून आमी मागया.
हांचे बराबर जायत्यो खासगी वैयक्तीक गरजो आमच्यो आसात. मौनपणी आमी त्यो सोम्याक भेटोवन दिवया. सर्व आमची मागणी सोम्याक भेटोवन आमी एक गीत गावया. मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळीस तोंडी माका आयच्या दिसा आय मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काळीस तोंडी माका आयच्या दिसा. मोगाचनो आमचो सोमी आमकां आयकलोलो, आमच्यो गरजो समजलो. आतां आमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवंक आशेता. जे कोणा पासून तूं मागोवंक आसा तांचो उडास आमी करया. आमच्यो सगळी मागणी ते साव आमी ताका भेटोवन दिवया आनी ताचें बेसांव घेवंक आमकांच आयती करया. गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. Sacramenta sustanda corujia purbilatia upamotia no gloriti anta प्रार्थुया. येसू मिया जेजू ख्रिस्ता, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना.
पुरा आमच्या मोगार रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगार पोसणारा नीतीदारा आमच्या ओढवून सुतारा बलिदान मानून घे देया दातारा तर तुझे ऐकून आम्ही आयल्या जीविताचे बांधूक आम्ही जमल्या प्रेरी सांग तुझे काम शिक्षा आत्मिक लिसा माता तुझे बेसा प्रेरी सांग तुझे काम शिक्षा आत्मिक लिसा माता तुझे बेसा सर्वेस पोरा आमच्या मोगार रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगार पोसणारा नीतीदारा आमच्या ओढवून सुतारा बलिदान मानून घे देया दातारा. All the son Welmer Fernandez त्याच्या इराद्यां खातीर आमी भेटोवचे ह्या मिसा वेळार त्याच्या त्या सवां खातीर प्रत्येक तरार आमी मागया. आयच्या दिसा आमचे संगत आसा दियोकोन विकास पिरेर गुरपर पिरगजेन तांची दियोकोनाची सेवा ते दिवन आसात. तांकां तुमच्या नांवी हांव मोगाचो येवकार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सभे आसो. बुधवार असो दीस पंपे मायेक समर्पण दिल्लो. तिच्या मानाक हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आनी सांगत आस आमची मागणी आमची ते सभा तिचे मरिफात देवाच्या पांयांतळी दवरच्याक आमी हांगासर आसा. आज जेजू आमच्या लागीं उलोवंक सांगता. आमच्या काळजांत कितें आसा तें बरें आसूंक जाय. केन्ना आमच्या काळजांत खोटेंपण आसा आनी तेन्ना तें खोटेंपणूच आमी हेरांक तें दिता आनी हेरांकी त्याच मापान आमी पळयता आनी तांचें जिवीत तशें जावंक पवता. त्या खातीर जेजू म्हणटा भायर तावन भितर येवचें सगळें बरेंच. सक्कळ आमी सेवचें खाण तें नितळ आनी बरें तें कित्याक सर्गींच्या बापानच रचलें. तरी पूण आमचें तावन म्हणजे आमच्या काळजांत तावन जर तर खोटेंपण भायर वेता जाल्यार तें खंडीत जावन तें देवाचें काम न्हय. बगारे म्हज्याच काळजांत हांवें जोगून दवरलें हगें जावं पुरो राग जावं पुरो द्वेश जावं पुरो. त्या खातीर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक सांगता मेळिल्ली आज आमी एक प्रत्येक कृपा देवा लागची मागया. आमच्या काळजांत सदांच बरेंपण मात्र आसूं दी. हेरां विशयांत बरें चिंतप मात्र आसूं दी आनी हेरांक बरें मागचें तें स्पिरीत वा तो मनोभाव मात्र आमच्या काळजांत सदांच आसूं दी म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. फाटल्या आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमच्या काळजांत आसलो राग द्वेश हेरांचेर आमी तापुल्लो आसा. ह्या आमच्या उणेपणाचें पातकांचें बोगसाणें मागून हे मीस भेटोवंक तयार जावया. आमी पातकी म्हूण वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा उसर सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसर वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुका सदांच संपार मारी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. सोम्या
Somia kakutke Krista kakutke Krista kakutke Somia kakutke Somia kakutke प्रार्थुव्या सर्वेस्परा देवा भोव भगवंत तुवांक तुवार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जसे तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आनी आकाश रचली तेन्ना पृथ्वीचेर झाडां झुडकुटां नातलीं शेतांत कसलेंच तण किर्लोंक नातलें कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भुंय वसोवंक कोणूच मनीस नातलो पूण भुंयतली एक झर वयर सरतली आनी सगळी धर्ण भिजयतली तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीन आसलेल्या एदेनान एक बाग केली आनी आपले रचल्ल्या मनशांक तातूंत दवरलो. सर्वेस्परा देवान त्या बागेन सर जिनसाचें रूख वाडोवंक सोडलें पळोवंक ते सोबीत आसलें आनी तांची फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेगात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचोय रूख आसलो. सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाच्या बागेन ती वासूंक आनी सांबाळूंक दवरलो आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें बागेंतल्या सर झाडांची फळां तुवें खावेत पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो तें खेल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. देवाचें उतार हें. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो महिमेन आनी वैभवान भरलेलो प्रकाश बरीत मानतान न्हेसलेलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय म्हूण ती तुजेरच दोळे लावन आसात. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात. तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन दोशी जातात. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. तूं तुजें तोंड लिपयतना तीं घबरतात. तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत्यान धुळीक वेतात पूण तूं तांचो स्वास फाटी दिशी जाल्यार तीं परत रडून रसून येतात. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. Alleluia, 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 Alleluia. तुजी उतरां सोम्या जावन आसात सतावरी तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या परत्यान एक पावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगे लागलो ऐका तुम्ही सोमेस्त आनी हांव सांगता ते समजून घेया भायर थावन मनशाचे भितर वेता ते कसलेंच मनशाक मेळयना पूण मनशा थावन भायर येता ते मनशाक मेळयता जोम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते ओपारीचो अर्थ विवारी लागले तो वळून जेजून तांकां सांगलें तुमी हेरां बरी समजण नातले कितें भायर थावन मनशाचे भितर वेता ते सगळें ताका केदेंकच मेळोवंक शकना हें तुमकां समजना काय कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता अशें सर्व कणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें आनी मुंदरून तो म्हणालो पूण मनशाचे भितर थावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता भितर थावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत थावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचनो प्रद्वार अनैतीक संबंध सोरी खून व्याभिचार दुडवास खोटेपण खापाटीपण बास्कळपण मसर निंदा गर्व आनी पिशेपण ही सर्व वायटां मनशाचे भितर थावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आमी येदोळसू जेजूचें आराधन केलें ताची स्तुती आमी गायली ताका महिमा आमी दिली आनी परत आमी ताच्या पांयां तळां हांगासर बसून आसां कित्याक आमच्यो मागण्यो गरजो आमी ताका भेटयल्यो तरी तो आज आमचे लागीं कितें उलयता म्हणल्या विशयांत आयकूंक नियाळूंक आनी जें कितें आमच्या जिवितां लक्ती जावचें आसा जाल्यार तें जिवितांत रुता करच्याक ताचें उतर आयकूंक आनी नियाळूंक आज आमी हांगासर आसां तर अपुर्बायेची सुवार्ता आज आमकां दिल्ली आसा जेजू दोन संगती विशयांत उलयता पयल्यान जें कितें मनशाक भितर वेता आनी जें कितें मनशा थावन भायर येता ह्या दोन संगतीचो ताफावाद सांगता तर जेजून ही शिकवण कित्याक दिली म्हणलें समजचें जाल्यार ताचो पाठतळ कितें बॅकग्रावंड कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय मार्काचो वांजेल 7वो अध्याय 14 वळींत हांव आयची सुवार्ता सुरू जाता जाल्यार हाचो पयलो भाग 7व्या अध्यायांत 1 वळींत हांव सुरू जाता थंयसर जेजू आनी ताचे शिस जेवणाक गेल्ल्या वेळार तांचे सांगाता शास्त्री फारिजेव सांगाता आसले आनी जेजूचे थोडे शिस हात धुयनासतना जेवणाच्या पंक्ती बसले ताणें पार्क केले आनी ह्या वेळार ते बोट जोखून जेजू लागीं म्हणटात तूं तांचो मेस्त्री जावन आसता ह्यो मुळावी संगती तांणी करीचे म्हणलें तांकां कळीत नांगी हात धुयचे जेवणा पयलें म्हणलें तांकां कळीत नांगी म्हणलें ते दाखोवन तांकां दितात देखून जेजू ह्यो संगती गामानान दवरून जेजू तांकां जोक्ती जाप आयच्या सुवार्तेन दिता आनी तो म्हणटा जें कितें आमी सेवता तें आमकां पाड करिना बादाक करिना मेळ्ळें करिना बगार जें कितें आमच्या भितर थावन भायर येता तें आमकां मेळयता कित्याक शास्त्रांचो फारिजांचो उद्देश वेगळोसो आसलो तांणी ते शीस हात धुयनासतना जेवले म्हणलें लेख न्हय बगार शास्त्रांचे फारिजेवांचें चिंताप कितें म्हळ्यार आपूण सारको आसा हांवें करचेंच सगळें सोमा आनी एकलो करता तो सुखी हांव नियम शास्त्र पाळटां हांव रुली रेग्रो पाळटां म्हाका शास्त्र कितें म्हणलें कळीत आसा असल्या मनोभावान जियोवचें आनी हे शीस करिनान म्हणलें तें दाखोवन दितात देखून जेजू सांगता जें कितें मनशाच्या काळजांतावन भायर येता ताचे वयर मनशाचें जिवीत होंदोवन आसा देखून आमी हांव पातकी म्हणलें मागणें म्हणटना 3 संगती थंयसर आटापून आसात ते आमच्या जिवितांत ही सुवार्ता नियाळूंक आमकां प्रेरण जातात आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी 3 संगतींनी आमी आमचें जिवीत कितें म्हणलें आमी आमकांच समजता आनी हेरांकय दाखोवन दिता
कित्याक जर आमची जीब नियंत्रणार ना जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. जीब बरें करूंक शकता, वायट करूंक शकता. एकल्याचें नांव बरें करूंक शकता, एकल्याचें नांव पाड करूंक शकता. एकल्याक मान दिवंक शकता, अवमर्याद करूंक शकता. देखून आमची जीब, म्हजी जीब कितल्या नियंत्रणार हांवें दवरल्या, कसल्या संगतीक हांवें वापरल्या म्हणलें नियाळूंक आज आमकां आपोवणें आसा. दुसऱ्यान म्हजी चिंतनां, कसलीं चिंतनां म्हजीं आसात. हांवें शास्त्रां फारिजेवां बरीं हेरां विशांतच तांचे सुखी समजून आसांगी वा म्हजें जिवीत पळयता. हांव बरें करून आसांगी, मसर करून आसांगी, रागान जियेतांगी, हगेन दवरतांगी, असल्या चिंतपांनी आसांगी म्हणलें आज आमी नियाळूंक आसा. आनी तिसरें मोगाचें न्हू, कसल्यो करण्यो हांव आदारतां. हेरांच्या आदाराक पावचे तसल्यो गी, हेरांक बरें करचें तसल्यो गी, या हेरांचें नांव पाड करचें तसलें. अनैतीन जियोवचें गी, अनिस्कळन जियोवचें गी, अनैतीक संबंदा वरवीं गी, या कसल्या चिंतपान, कसल्या आपोवण्यांत हांव जियेता म्हणलें आमकां आज नियाळूंक आसा. तर मोगाचें न्हू, एक बरें नितळ जिवीत जियोवंक जाय आसची कृपा आनी मजत येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागून घेवया. आमेन. सशीबामी आयल्या उंडो आनी वायलास भेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वावरांचो उंडो गोवांचो कश्ट वावटी तयार जालो तुजे कुडींत तो बदलसो वळो मिस्तेर कुर्साचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो. भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या ह्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सैबेन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस सदेक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव वी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतो पंपय मायेचो भक्तीन आमी आज वगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजे खाणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशातें कितल्या परिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लन्वीक साकरणेचेर काकुळतीन तिणें नदर घाली आनी सोसोडबंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो धळबार
संतोषान तुका वाखणता सरकार, तांचे वाखणेक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranțo sărbesc foto. Sădani संसार भरला तुझ्या वैभवान, ऊस सर्गी दुःखाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे, ऊस सर्गी दुःखाचे. बापा खरोच तुम पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरोन सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसाणें मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरूथलें, हें म्हज्या वगडासाक करात. बावडत सोगट परगट होया. Jesu melo, Jesu जीवन सारा, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनोचवानपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवे थार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां मागोवंक शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापाक आमच्या बापा म्हूण सांगता उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उची सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली अवघडांतली अनवरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय संतोश आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें बरवशान अतिरिक्त आमकां तुजे उदार काकुर्तीन सर्व पथकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमल्ल्या ह्या भाव भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणें आमकां शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त. ही देवाची शेळी संवसाराचें आनी आमचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभुल्ली आमी समेस्त सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेंगत्रेका येण्या तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आज दिता. जिवीत मोजें समर्पिता. जिवो उडो तूं जिवीत दिता. जिवीत आमचें तूं नंदन करसो. सस्नीक सोका भरून पावसो. सस्नीक सोका पावसो. सोम्या तुका सेंगत्रेता. येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आज दिता. जिवीत मोजें समर्पिता. सोम्या सदांय तूं आमकां पोसताय. नितळ उदकांत तूं दादून सरताय. पांचव्या सरोवाक व्हरून पायताय. जिणेचो फोड करता. सोम्या तुका सेंगत्रेता. येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आज दिता. जिवीत मोजें समर्पिता. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंतू पंपय मायेचो उगडास करून सर्गेंचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आमकां मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव वी आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमच्या सभे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख ये मोरी पंपय सारी माये तुझी मासन मागतेल्या तुझी मासन मागतेल्या तुझी मासन मागतेल्या आमापासून विनती कर. पंपई रोजा सेबिनीच्या मनाक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकच्या खताबिणे जल्मले आंकवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी बाबर्थ अस्क जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका हान बावडती आसलेल्या पंपईच्या पुर्वेल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार थावन तूं आज देव कृपेच्या आवय परी सर्गीचीं काकुळतीचीं भंडारां संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदा व्हडा काकुटी राजवट सोलोमच्या त्या पाटा थावन म्हजेरी हे आंकवार मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीची माई नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ये दायळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकवार मरी भाग्यवंती दावाचे माये आमा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. पंपई माये मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत तावन हरगां दिवया. एकलो कॅनडाचे पियाळ मेळिल्ल्या हरगां दिता. दोगां जाणांचें दोळ्यांचें ऑपरेशन आनी संगतच काळजाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक हरगां दितात. दोगां जाणां आपणाची सर्व पिडा गूण जाल्ल्याक हरगां दितात. 5 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक हरगां दितात. एकल्याक सरकारी काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक हरगां दितात. दोगांक बरी सैरीक फावो केल्ल्या खातीर हरगां दितात. दोगांक बरें काम मेळिल्ल्याक हरगां दितात. एकल्याच्या मती समाधान फावो केल्ल्याक हरगां दितात. दोगां वायटा विघ्नां अनवारांतलें राखून व्हेल्ल्याक हरगां दितात. एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्याक हरगां दितात. एकल्याक सदांय मिसाक येवंक फावो केल्ल्याक हरगां दितात. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्याक हरगां दितात. 4 जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर हरगां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्लीं आशिर्वादां
आमकांय मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती हाडया. पंपय माय मारिफात देवाक काळजांत तावन अर्गां दिवया. अर्गां दिवचें मागणें. पंपयेच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पापकत्नांतले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां. म्हजो उरतो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येतां. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्ट आनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपयेच्या तुज्या सिंहासनांत तावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावरतान तुजे लागीं मागिल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रसना तुजे ससी धांवून येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी आनी संवसारांत आनी सर्गाराजां आशिर्वाद शिल्ले पंपये माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची मागणी आमची इंतसभा पंपय माय मारिफात देवा मुखार आमी दवरया. बारा जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 17 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, 8 जाणांक बरें काम फाव जावच्याक, 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 7 जाणांक भुरग्यांचें देणें फाव जावंक, 10 जाणांक मोतीक समाधान फाव जावंक, दोगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून बसोवंक, दोगांक शिकोवंक बरी मोत फाव जावंक, चौगांनी परिक्षेंत पास जावंक, चौगांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, तेगांक बरो फुडार फाव जावंक, 14 जाणांनी चिंतल्लीं कामां जावंक, दोगांक परगांवाक वचोंक विजा फाव जावंक, 5 जाणांक वायटा विघ्नां आनवारांतलें राखून व्हरूंक, दोगांक बरें घर फाव जावंक, एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक, दोगांनी बरी जिणी जियोवंक कुरपां मेळोवंक, एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, दोगांनी आमाल पियेवण तावन सुडका जोडूंक, एकल्याचें काजराचें खालयें बऱ्या तरान जावंक, दोगांक बरें कुटुंबां जिवीत जियोवंक कुरपां मेळोवंक, एक विंगड जाल्लें कुटुंब लागीं येवंक, एकल्याक पवित्र स्नानाचो सक्रामेंत फाव जावंक, तेगांच्या कुर्तीच्या केजींत जीख मेळोवंक, दोगांक दुस्मानां तावन राखोवंक, चौगांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर. ह्या बराबर आमची तेसावां आमचे लागीं मागूंक सांगिल्ल्याची तेसावां पंपय माय मारिफात देवाच्या पांयांतळी आमी दवरया. आज काजरी जोड्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. ह्या दिसांनी काजर जाल्ल्या सर्व नव्या काजरी जोड्यां खातीर आमी मागया. ही काजरी जोडी कश्टांत आसात तांचे खातीर मागया. जे काजरी जोडी विविध कारणां खातीर विंगड जावंक आशेतात तांचे खातीर मागया. देवी गेल्या उगडास कर ये भोव दायळांक वार मरये. तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेणें धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता.
ह्या अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता पातके आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन. हे मरये तुज्या लागीं पातयेणेन मागल्या वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका हे नवें धैर्य मेळटा. कसलेय करपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसोन्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यांत तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भोंवडटान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळय करिनाका बगा तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन. भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थोवया. हे देवा तुजे एकल्या सुपुतान आपल्या जिणये मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नच्या बचावेचें इनाम आमकां जोडून दवरलां. भगवंत अंकवार मरीचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिलासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्लें आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतांव त्याच क्रिस्तां आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. आमचे लागीं मागूंक सांगिल्ल्या आमी जावन मागता म्हूण बसयलां. हांगासर आसच्या प्रत्येक जावन एक भुरग्यां आस्पत्रेन पिडेन कुसतून आसा तेज्या बऱ्या भलायकी खातीर मागूंक आमचे लागीं विनंती केल्या. मौनपणी सर्व पिडेस्तांचो उगडास काडून पंपय माय ससी तांकां हाडया. आमची पोपय माय तांकां सर्वांक जेजूच्या पांयांतळी व्हरून तांकां आपणून दी बरी भलायकी दिव म्हूण मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. प्रार्थोवया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडूंच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बावडतान तुजे ससी आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरेच्या पिड्यांनी कुश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर्व पिडेशिड्यांतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोथीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजें थंय गूण बावडतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जो जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. नव्यान असो आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबे जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो आमेन. आज आमी हांगासर येवन आराधन सोलून वेल्ल्या आपोबायचो प्रसंग दिल्या देवकोन विकास पिरेरा तांकां तुमचें नांव हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर येजय ही सेवातांनी ती जय म्हूण तांचे लागीं विनंती केल्या वेळार संतोशान जायत म्हूण सांगून ते आज आमचे सांगता.
तांच्या ह्या सेवेक देव बरें करूं म्हणया आनी सांगातास थोड्याच तेंपान तांकां याजकी दिक्षा आसा एप्रील म्हयन्याच्या 30 तारीखेर तांकां आमी सर्व बरें मागया. आज हांगासर व्हिडिओग्राफी केल्या डिवायन वर्ड TV तसो मालक स्टीफन मेंडिस आनी सर्व सिबांदीक अपुर्ब्याचें ख्वायर दिल्या जॉन आनी संगत्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. नमो मोरये ओगाळ आमची शिकाये मान तुका ओगाळ तुका हसू गायता तुका मान तू आम्हा सर्वांची मान ओगाळ भुरग्याची आई तू मागणी आमची दिसता कुर्तीची नमो नमो मोये मोगाळ आमची शिकाये मान तुका ओगळप तुका हसून गायता तुका तुझे लागी दावोर येता बेजाराय सांगता ती आदार म्हूण मागता तुजेर विश्वास दवरता. नमो नमो मोरये मोगाळ आमची शिकाये मान तुका ओगळप तुका हसू गायता तुका नमो नमो मोरये मोगाळ आमची शिकाये मान तुका ओगळप तुका हसू गायता तुका. Pompai rezar maye. मोगाळ तुका सवे आमकां मोरया आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.